लुया प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा तो सदां आमचे भितर आसा. तेजें जिवीत आमचे भितर आसा आनी आमी तें जिवीत घेवन चलता हर एक दिसा हर एका वेळार, कित्याक तो सोबीत आसा आनी तो म्हज्या जिवितान काम करता. आमेन. Oh, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. ह्या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उपारून आमी देवाक दिनवासूया, अन्य भाशेन देवा सांगात उलोवया. ओ ब्रह्मान तोलोबो सिखार बारबान तोलोबो शिखेरे बेरे बेरे बे लिब्रमान तोलोबो शिकेत्र लांदे. ओ ग्लोरिया ग्लोरिया महिमा वाखाणे दिनवास. ओ स्तुती आराधना दिसा पासत ह्या वेळा पासत मोगाच्यानो देवाक दिनवासूया. आमच्या जिविता पासत आमकां जिवीत दिला देवान आयच्या दिसा ह्यो श्वास आमचे भितर घातला देखून आमी ह्या संवसारान जिवी आसा. लुकाचो 6 अध्याय आनी 46वी ओळ आमकां सांगता, म्हाका तुमी सायबा सायबा कित्याक म्हणटात आनी हांव सांगता तें करिनात. म्हजेशी येता, म्हजें उतर आयकता आनी त्या प्रमाणे चलता तो मनीस कोणा सारको तें सांगता. घर बांदतले एकल्या मनशा सारको तो. ताणें खोल खोल खणून खडपाचेर बुनयाद मारली. आवरायले तेन्ना त्या घराचेर लोट मारलो, पूण तें हालोंक जालें ना, कित्याक तें घट बांदलेलें. आनी जो कोण आयकता पूण कांयच करिना तो बुनयाद मारिनासतना आपलें घर दोतोरे बरी बांदतल्या मनशा सारको. आवरिवन ताचेर लोट मारिना फुडें तें मोडलें आनी केदें व्हड घट्टान ताचें जालें. मोगाच्यानो देवाचें उतर आमकां कितें सांगता लुकाच्या 6व्या अध्यायान आनी 46 ते 49 ओळी. म्हाका सोम्या सोम्या म्हणून सोम्या सोम्या कित्याक तुमी म्हणटात आनी हांव जीं उतरां तुमकां दिता ती तुमी पाळिनात. कित्याक देवाचें उतर पाळता, देवाचें उतर आयकता, वाचता आनी तें पाळता तो मनीस घट बुनयादीचेर आपलें घर मांडटा. तिच्या जिवितान कितले कश्ट तुफान आयल्यार पासून तो भियेना, कित्याक तो देवांच्या उतरांचेर विश्वास दवरता. आनी देवाचें उतर आमकां सांगता, जो कोण म्हजेर विश्वास दवरता ताका आनी ताच्या घराव्याक तारण मेळटा. मोगाच्यानो देवाचें उतर चड गरजेचें आसा, कित्याक ह्या उतरा वरवीं आमच्या कुडीच्या आत्म्याच्या घराची बुनयाद घट जाता, आमचें फावंडेशन आमच्या जिविताचें घट जाता आनी कसल्या परिस्थितीन आमी भियेना, कित्याक आमकां विश्वास आसा आमचो देव आमच्या सांगात आसा. देखून देवाचें उतर आयकुया, वाचुया आनी तें फॉलो करुया, पाळुया आनी त्या उतरा प्रमाणे चलुया. कित्याक तें उतर आमकां केन्ना एकटें सांडिना. मोगाच्यान तें उतर आमकां केन्नाच एकटें सांडिना, पूण तें उतर आमकां सामर्थ्यान भरता. ओ हालेलुया. सोर्दिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संपतलो घालून एक सोडून हांव न्हय सोमिया सामुजे ताची संगी आसतना उपकन म्हाका भोगोना. एक सोडून हांव न्हय सोमिया सामुजे ताची संगी आसतना उपकन म्हाका भोगोना. जिणेच्या सोर्दिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संपतलो जिणेच्या सोर्दिसानी सोम्याच्या त्या मेटानी संपतलो
ताका कोणचे सोरी जाय ओडवी काय गिरस काय म्हाका सगळे कित्याक जाय सोमी मोजे वर्ते दाय ताका कोणाचे सोरी जाय जिणेच्या सूर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो गायोनानी जिणेच्या सूर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो गायोनानी सोम्याचो स्पिरीट ताणे दिला खेरीत आर्गा स्तुती गावूं खंडीत म्हाका ताकचे ना सोम्याचो स्पिरीट ताणे दिला खेरीत आर्गा स्तुती गावूं खंडीत म्हाका ताकचे ना जिणेच्या सोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो गायोनानी जिणेच्या सूर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो गायोनानी सोम्या स्तुती जावं वर्ते जावं दी ताचे नांव जावं दी महिमा आनी मान सदा गाजून स्तुती गान सोम्या स्तुती जावं वर्ते जावं दी ताचे नांव जावं दी महिमा आनी मान सदा गाजून स्तुती गान जिणेच्या चोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो गायोनानी जिणेच्या चोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो गायोनानी जिणेच्या चोर दिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी संपतलो गायोनानी Oh, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Varga Deva. स्तुती देवा वाखाणी देवा देवा अर्का देवा स्तुती देवा वाखाणी देवा देवा Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. आजच्या देवाचे उत्तर घ्या बाबा. Matthew chapter 10 verse 40 to 42. Amen. देवाचे उत्तर कितें म्हणटा पळयात तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. Praise the Lord. सो हय जेजू क्रिस्त तुजी आनी म्हाजी जी कितें संवसारांत जागा आसा ती सजमोन जावपाचो प्रयत्न करता. आनी जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा तुमकां येवकार दिता. सो तेणी तुका आनी आपणाक केन्ना वेगळें सजमोंक ना. आमेन. सजमोन घेयात जेजू क्रिस्तान तुका आनी आपणाक म्हटल्यार जेजू आपण म्हणटा तेणी म्हणटा आपूण हांव तुका वेगळो सजमोंक ना. पळयात कितें म्हणटा देवाचें उतर तुमकां येवकार दिता तो येवकार म्हाका दिता. सो जो तुमकां मान दिता जो तुमकां येवकार दिता तो म्हणटा आमकां न्हू तो तुका येवकार न्हू पूण म्हाका येवकार दिता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा जेजू क्रिस्त म्हणटा तुमकां मान दिता तो म्हाका मान दिता. आमेन. सो
जेजू ख्रिस्त सांगल्या भाशेन तुमकां वेगळो सजमाना. जेजू ख्रिस्त तुमकां जेजू म्हूण सजमाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां जेजू ख्रिस्त म्हूण सजमाता. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी जेजू क्रिस्ताची भुरगीं आसा. आमी जेजू क्रिस्त दुसऱ्याक दिणारी आसा. प्रेज द लॉर्ड. देखून भागयत पावलो म्हणटा, हांव जियेता तो हांव न्हय पूण क्रिस्त म्हजे भितर जियेता. आमेन. आतां जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा पळयात, मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 40, तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला तेका येवकार दिता. आमेन. सो हय एक कंप्लीट चर्च दाखयता जेजू क्रिस्त. आमेन. तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता, म्हाका येवकार दिता तो म्हाका म्हाज्या बापाक येवकार दिता. आमेन. सो हय सजमोन घेया, जेजू क्रिस्त तुमकां वेगळो सजमाना. जेजू क्रिस्त तुका आपल्या फॅमिलींतलो सजमाता. प्रेज द लॉर्ड. तूं त्या फॅमिलीन आसाय ज्या फॅमिलीन जेजू क्रिस्त आसा, पवित्र आत्मा आसा आनी देव बाप आसा. आमेन. म्हणून जेजू क्रिस्त एका स्वातेर म्हणटा, आमी येताले ताचे बरी जेवताले खाताले. कित्याक म्हणटा? कित्याक तो तुका आपलें घर सजमाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो तुका आपलें घर सजमाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुका आपलें घर सजमाता. तो म्हणटा, आमी तुजे कडेन येताले, तूं म्हजे पासत रावचें ठिकाण आसा. आमेन. तुजी कूड म्हजे पासत रावचें ठिकाण आसा. सो आमची कूड आसा देवाचें रावचें ठिकाण. आमेन. आमची कूड आसा देवाचें रावचें ठिकाण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो जायतीं जाणां अजुनूय सजमानान नात. कितें तर एक देवाचो सेवक तुमच्या घरान येता, त्या वेळार तो सेवका बराबर पवित्र आत्म्यान घेवन येता, जेजू क्रिस्ताक घेवन येता आनी पवित्र आत्म्याकूय घेवन येता. आमेन. तिगांकाय पासून घेवन येता. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक जाणा, कित्याक ही सिस्टीम अशीच आसा, जेजू आमचे भितर रावता, देवाचो आत्मो आमचे भितर रावता आनी खेरीज भाशेन बाप पासून आमचे भितर रावता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो जेजू क्रिस्तान केन्नाच तुमकां वेगळो सजमोंक ना. प्रेज द लॉर्ड. जेजू क्रिस्तान केन्नाच तुमकां वेगळें सजमोंक ना, पूण जेजू क्रिस्तान सदांच तुका आपलें म्हूण सजमला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेजू क्रिस्त कितें म्हणटा, तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता आनी म्हाका येवकार दिता तो म्हाका धाडला तेका येवकार दिता. आमेन. म्हाका धाडला तेका. हालेलुया. सो जेजू क्रिस्त तुका एका असल्या जागेचेर दवरता ज्या जागेचेर तूं गेल्यार जेजू क्रिस्त आसा. आमेन. बापान तेका अशी पदवी दिल्या, आयज जर हांव खंयच्या जागेचेर वयता वा तूं खंयच्या जागेचेर वयता तर आमी वचना, पूण जेजू क्रिस्त थंय आसता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो ह्या संवसारान जे जेजू क्रिस्तान आमकां प्रॉमीस दिल्लें, कितें तर हांव तुमकां अनाथ सोडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हांव तुमकां एक सुरो सोडचो ना, पूण हांव तुमच्या सांगाताक आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचें उतर तेंच सांगता, संवसार सोरो पर्यंत हांव तुमच्या सांगाताक आसा. प्रेज द लॉर्ड. संवसार सोरो पर्यंत. प्रेज द लॉर्ड. संवसार सोरो पर्यंत. आनी आजच्या देवाचें उतर तेंच सांगता, मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 40, तुमकां येवकार दिता तो म्हाका येवकार दिता. जो कोण देवाच्या सेवकाक येवकार दिता तो जेजूक येवकार दिता. बरें, तो जेजूकूच येवकार दिना, परत जेजू क्लियर करता, तो म्हाकाच येवकार दिना, तो म्हाका धाडला तेका येवकार दिता. आमेन. आनी हे जावन आसा परफेक्ट चर्च, ज्या वेळार एक देवाचो सेवक तुमच्या घरा लागीं येता, प्रेयर करूं, मागों, वर्शीप करूं, त्या वेळार तो एकलो येत नासता, तर तेच्या सांगाताक त्रिएक देव येतात. आमेन. बाप, पूत आनी पवित्र आत्मा. आमेन.
पळयात बाबा 41 लायन कितें म्हणटा, एका भाकणाराक तो भाकणार म्हूण स्वागत करता तो भाकणाराची मजुरी घेतलो. आमेन. तुमकां सजमाता कितें म्हणटा, एका भाकणाराक तो भाकणार म्हूण स्वागत करता तो भाकणाराची मजुरी घेतलो, तेची मजुरी घेवचो ना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हटल्यार जें कितें भाकणाराक मेवता, जेव कितें भाकणाराक दिता, भाकणार म्हटल्यार कोण? प्रवादी, देवाचे सेवक. जो कोण भाकणाराक स्वागत करता म्हणटा तो भाकणाराची मजुरी घेतलो. आमेन. भाकणाराची मजुरी. प्रेज द लॉर्ड. भाकणाराची मजुरी म्हटल्यार ब्लेसिंग. आनी एका प्रामाणीक मनशाक तो प्रामाणीक म्हूण स्वागत करता तो प्रामाणीक मनशाची मजुरी घेता. आमेन. सो तांकां कांयच करची गरज ना. जें भाकणार वा प्रामाणीक मनशा लागीं जें आसा तें ताका मेवतलें. जें प्रामाणीक मनशान भाकणारान जें कमयलां तें ताका मेवतलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, ही एका सेवकाक दिलेली देवाची सक्ती. ही एका सेवकाक दिलेली देवान एक पदवी. हालेलुया. 42 लायन पळयत कितें म्हणटा, ह्या ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो शीस म्हूण थंड उदकाचो एक पेलो लेखून कोण पियोंक दीत जाल्यार ताका मजुरी मेळल्या बगर उरची ना. म्हण हांव तुमकां खरेंच सांगता, एक थंड पेलो. आमेन. एक थंड पेलो उदक, एक थंड, फकत एक थंड पेलो उदक, एक पेलो उदक, एक ग्लासूय म्हणना, एक पेलो. आमेन. एक पेलो, एक पेलो. प्रेज द लॉर्ड. एक पेलो. तुमकां जेवण दिवंक सांगना, कितें दिवंक सांगना, फकत एक पेलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक तो पेलो दिवंक सांगता? कित्याक एक भाकणार ज्या वेळार दमन येता त्या वेळार तेचो जिवाक ताकद येता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार ताका उदक दिता त्या वेळार तेच्या जिवाक कितें जाता? ताकद येता. आनी ज्या वेळार तेच्या जिवाक ताकद येता त्या वेळार जे तेचे भितरलें जें जिवीत आसा, जे तेचे भितरलें इम्पेडिशन आसा तें तुमच्या फॅमिलीन वयता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून म्हणटा ताका मजुरी मेळल्या बगर उरची ना. म्हूण हांव तुमकां खरेंच सांगता, कित्याक तो ताका दिना, तो जेजूक दिता. आमेन. तो तेची सेवा करना पूण जेजूची सेवा करता. सो हय जेजू क्रिस्त सांगोचो प्रयत्न करता, जे कोण सेवक आसात ज्या वेळार ते येतात तुमच्या घरा लागीं, तुमच्या लागीं उलो, त्या वेळार तुमी त्या सेवकांक लागीं उलयनात तर तुमी जेजू क्रिस्ता लागीं उलयतात. तुमी त्या सेवकांक घरान घेयनात पूण जेजू क्रिस्ताक घरान घेतात. सदांच मतीन धरा. कित्याक देवाच्या नजरे मुखार सेवक खूब मोलाचे आसात आनी देवाच्या नजरे मुखार सेवक चड मोगाचे आसात. हालेलुया. सो पळयात, देव तुमकां एक वेगळी स्टडी हांगा दिता. तुमकां येवकार दिता, तो म्हाका येवकार दिता, म्हाका येवकार दिता, तो म्हाका धाडला ताका येवकार दिता. भाकणाराक स्वागत करता तो भाकणाराची मजुरी देतलो. प्रामाणीक मनशाक स्वागत करता तो प्रामाणीक मनशाची मजुरी घेतलो. ल्हानांतले ल्हान म्हजो शीस जर तुमच्या घरा लागीं येता थंड उदक दिता तर तुमकां मजुरी मेवल्या बगर रावच्यात ना. आमेन. सो पळयात, जंय आमची जिवीत वाडटा थंय आमी रावंक जाय. जंय आमी आमचें जिवीत वयर वयर बिल्ड जाता थंय आमी तशें करूंक जाय. कित्याक जशें देव उलयता तशें आमच्या जिवितान घडटा. आमेन. थँक्यू जिजस. ह्या दिसा पासून ह्या वेळा पासून ह्या तुज्या उतरां पासून तुजी उतरां साशणीक जिविताची जेका सजमतान तो आपलो जिवीत बदलता आनी एक नवें जिवितांत तो भितर सरता. आमेन. आनी तें जिवीत केन्नाच थांबना, तें साशणाचें जिवीत. आमेन. गॉड ब्लेस.